विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। काणकोणचे थळावे आमदार इजिदोर फेर्नांडीसा बरोबर कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन काणकोण रवींद्र भवनाच्या कामाची पळोवणी केली। आर्थीक वर्स सोंपता म्हळ्यार हो प्रकल्प पुराय करपाचो हेतू आसा। 800 लोकांची बसपाची क्षमता ह्या भवनाच्या मुखेल सभाघराची आसतली। त्या भायर वाचप घर, एसआय रूम अश्यो विविध सोय ह्या रवींद्र भवनात उपलब्ध करतले म्हण माहिती मंत्री गावडेन दिल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। इयर एंड म्हळ्यार रवींद्र भवन काणकोण हे आमकां कंप्लीट करपाचे आमी पूर्ण तयारीन दवरलेली आसा। आतां मोदी एखादो कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो एटलिस्ट आमी सुरवातीकूच म्हणजे एप्रिलान आमचो बरो दीस आसा तातूंत भितर आमी इनॉग्रेशन करपाचे आमच्या तयारीन आसा। मेन ऑडिटोरियम आसा तेजी कॅपॅसिटी कितली? तेजी कॅपॅसिटी 800 सिटींग कॅपॅसिटी आसा। आनी स्पेशलायझेशन कितें आसा? स्पेशलायझेशन म्हळ्यार लायब्ररी आहा, काय न्ही, रिहर्सल रूम आहा, मागीर डिफरंट आमकां क्लासीस घेवपा खातीर रूम्स आसात, एडमीन ऑफिस आसा। ज्यो काही गोष्टी आमकां ह्या एकंदरीत रवींद्र भवनाक आमी प्लॅन केल्ल्यो आसात त्यो दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यो काही गोष्टी आसात। तातूंत भितर आमकां एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ म्युजीक सेंटर कला अकादमीचें, बट इट इज नॉट मेन्शन इन दीस रिपोर्ट प्लॅन। बट सपोज जर डिमांड जर आसलो जाल्यार ते आमी शिफ्ट करपाचो आमी अरेंजमेंट करपाक जाय। आमची नगर लायब्ररी जी आसा थंय आसा ती तातूंत भितर एंटायरली आनी वेल वर्सटायल लायब्ररी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। कांय रवींद्र भवनांनी सावंडाचो बी प्रॉब्लेम आसा। हेजे पयलीं हांव तेंच उलयलेलो आसा। सावंड हो जो आसा पळय न्ही तो एक्स्ट्रीम लास्ट पार्ट आसा आनी हांवें सांगिल्लें आसा की सावंड जो आसा त्याच्या नंतर चर्चा करूया। पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन घेतल्यानंतर रवींद्र भवन काही नाही सगळ्यात ऑलमोस्ट अशें म्हणल्यार सुद्दां आय एडमीट दॅट काय नाही एज अ कलाकार म्हणून, मंत्री म्हणून न्ही, कलाकार म्हणून ते एडमीट करता आणि त्या संदर्भात आमकां एक वेगळी रचना करपाचें आमी ठरलेले आसात। कारण येदे व्हडलें स्ट्रक्चर आमी बांदलें, क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर इन्वेस्टींग इन आणि एक कोटीच्या सावंडा खातीर आमी तेजो तो आमकां आनंद जर मेळना, तो करिश्मा जर आमकां मेळना जाल्यार हें कांय अर्थ ना। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न आज करता। हांगा पयलीं तळी आशिल्ली, तळ्यात उपशे वळ आयिल्ले आनी ती तळी काही वेळार ती ताजी सुरवात जाली काम करता ताजी डिसेंडिंग करून त्या तळ्याचो वापर लोकां खातीर कितें करपाक जाता? डेफिनेटली येद्या वेळाचेर हे रवींद्र भवन जेन्ना आसा तेजो सुंदर असो प्रकार जर आमकां जर करपाक जर संदी जर मेळ्ळी जाल्यार तो सुद्दां आमी करपाक जाता। कारण अल्टिमेटली वी आर डुईंग फॉर द पब्लीक, बरोबर न्ही? आणि आमदारान जर तशें प्रपोजल जर पुटअप जर केलें जाल्यार इवन म्हज्या डिपार्टमेंटान तें सुद्दां अंतर्गत हें ब्युटिफिकेशन करपा खातीर हांव ताका आमदाराक सोडून साथ दिता। सर, आज तियात्र आनी नाटकां सोडून रिजनल मुवीज खंय तरी गोंया फुडें सरपाक लागलेल्या, सो तेजो बी हांगा विचार जाला काय कितें? रिजनल मुवीज, कोंकणी मुवीज आमी आमच्या फिल्मा खातीर ही सगळी ऑडिटोरियम तुमकां आसा, दीस ऑल इट देर इज प्रत्येक रवींद्र भवनान तें ऑलरेडी आहा। सर, तुमचें कितें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें तें हितून सगळें फुलफील जालां आतां पर्यंत? येस येस, पूण कितें ओन्ली स्लो वयता म्हणून हांवें मिनिस्टरा आपयलो, काम स्लो वयता म्हणून हांवें मिनिस्टर तूं येवन पळय, द रेस्ट मागीर उलोवं जाता कितें डिफिकल्टी आहा वी कॅन सॉर्ट आउट। बट सो सिन्स नाव ऑन द स्पॉट सीएम मिनिस्टर येवन आनी तेजेर आशिर्वाद आहा सीएमाचो, पूण प्रॉब्लेम कांय ना। कित्याक हांव जाणा हें कित्याक उरलें तें फायनान्शियला लागून चड स्लो जाता। सो हांव जाणा मंत्र्याक पयशे मेवतलेच, सीएम दितलोच ही गॅरंटी म्हाका आसा आनी जे डेट दिल त्या प्रमाणे इनॉग्रेशन करपाक प्रयत्न करतले हें हांव मागता।